सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या कुडचडे ब्रांचीत खातेधारकांची फटवणूक करून लाखांची तोपी घालपी बँकेचीच स्टाफ तन्वी वस्ताक कुडचडे पुलिशेन सोमारा अटक केली। तन्वीन एका खातेधारकाचे 25 लाखांचे भांगर तशेंच दुसऱ्या एका खातेधारकाचे खात्यांतल्यान 5.5 लाखांचे अफरातफरीचो तन्वीचेर आरोप। कुडचडे ब्रांचीचो मॅनेजर आनंद जाधव हाका मंगळारा पुलिशेन अटक केली। कुडचडे पुलिशेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची स्टाफ तन्वी वस्तान 2 जुलयाक व्हडलेमळ काकोडेच्या रोजालिना डायस हिका बँकेत भांगराच्यो वस्ती दवरपाक सांगल्यो। उपरांत तन्वीन ह्यो भांगराच्यो वस्ती बदलून ताच्या जाग्यार खोट्यो वस्ती दवरल्यो। ही घडणूक 18 सप्टेंबराक उक्ताडार आयली। रोजालिना डायस हिणें तन्वीचे सांगणेवेल्यान बँकेत भांगर दवरिल्ले। भांगराचें मोल वट्ट 25 लाख आशिल्ले। तशेंच तन्वी वस्तान आनीक एका खातेधारकाचे सुमार 5.5 लाख आपल्या अकाउंटाचेर ट्रान्स्फर केले। तन्वीन आनीकूय हेरांक अशीच तोपी घातिल्ल्याचें उक्ताडार आयला। तन्वीक पुलिसांनी सोमारा अटक केली जाल्यार मंगळारा कुडचडे ब्रांचीचो मॅनेजर आनंद जाधवाक पुलिसांनी अटक केल्या। फाटल्या मंगळारा सेंट्रल बँकेच्या कुडचडे ब्रांचीत लाखांनी रुपयाची अफरातफर जाल्ल्याची म्हायती उक्ताडार हाडिल्ली। ते उपरांत बोवाळ पडिल्लो। लोकांनी मुखार येवन अशा प्रकरणाची पुलिशेंत कागाळ करची अशें कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल उलयलो। सेंट्रल बँक मेजर बँकेचो इश्यू जाल्लो हेजेर आमी विश्वास सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष हांव आनी पयलीं आमी हें केल्लें, पूण आज पुलीस स्टेशनार येवन जो इश्यू जाल्लो लोकांक कळ्ळे 18-19 तारखेक, पूण आज पासून ऑफिशियली कंप्लेन करूना। काल पुलिशेन वचून ताका घरा कडेन वचून ती कंप्लेन घेतल्या आनी आतां ताका बँक मॅनेजराक अरेस्ट केला अलॉंग वीथ तेजो ते जे तन्वी वस्त म्हणटा पळय चोरला म्हणटा पळय ताका अरेस्ट केल्ल्या काल राती। इश्यू कितें आहा? इश्यू आसा सेंट्रल बँकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता। सेंट्रल बँकान भायले स्टाफ आपणाचे बँकेत कशे दवरले, आतां मॅनेजर अरेस्ट केल्लो ताका उलोवपाक मेळना। सो हो हांव पयले भागांक सेंट्रल बँकाचे जे RBIचे गायडलायन प्रमाणे तांचे बँकाचे मेन हेड आसा थंय हांव अपॉयंटमेंट घेवन वयतलो। असले गोश्टी इतरले बँकीत कित्याक लोक कितें आतां गव्हर्मेंटान दवरला, गव्हर्मेंटान कोणा दवरूं नाका, कोण NGO तांकां टायप केल्ले आसा तेणें दवरला दिसता म्हाका। हे सगळे डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस तर करतले, हांवूय म्हज्या सायडीन करतलो। पूण एक सारकी हे जे आज जाला हें जावपाक जायनाशिल्लें। इतले लोकांचे आमी 3 जाणांचे घरा कडेन गेले, एकट्याचे ऑलमोस्ट 23 लाख, एकट्याचे भांगार आनी 16 लाख अशें करून आतां पुलिशेन आमी 2 जाणांचे 2 लाख आनी कोणाचे 8 लाख अशें करून कितलो हो पयशे दिला। हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन मागता की तुमी वचून पळया आनी बाबा ऑफिशियली कंप्लेन करा दीस मॉर्निंग। स्पेशली ती भायले जे कॅन्सर पेशंट आहा तिका DSS पेन्शन देता तेही बंद झाले। सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची प्रेसिडेंट कोणाची केस जाली तेतून तन्वी वस्त आनी जो मॅनेजर आसा तांकां दोगांयचे अरेस्ट केल्ले। आयज खंयतरी कोर्टान कोर्टाक प्रोड्यूस केल्ले आनी तांकां 2 दिसाचो रिमांड मेळ्ळो आसा। गोमंतक TV खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानन पेडणेकर।